म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळें जाणो, आदी, आतां आनी फुडलें. आनी तो सगळें जाणो कित्याक आमी आमकां पर्यंत पूर्णपणे वळखना. आमचे भितर कितें चलता तें आमी कांय नकळो. आमच्या मनांत कितली कसलीं चिंतनां आसात तांकां पर्यंत हाजीर जायना आमी. वो आमची भावना कसली उत्पन्न जातात, वो आमकां कितें जाता हिंच्या पावंड्यार कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या आमी नकळो. कित्याक ते भाशेन आमची प्रॅक्टीस जावंक ना. पूण जितली जातली तितली आमी पूर्णपणे जेजू सोबे हाजीर जातले हांव. आनी जेजू सोबे हाजीर जालें की ना मागीर तो आमकां सगळें कळयतलो. कशे भाशेन तो आमचे सोबें जिवंक सोदता पळय तो. आनी तितलेंच न्हय, आयच्या काळार कितें चलता कितें घडटा तें आमी थोडें जाणाव, पूण बाकीचे ते आमच्या ताब्यांत ना, पूण ताच्या ताब्यांत हा ते. तो ताणें ह्या सगळ्याचेर जैत व्हेलेलो आसा. आनी ताका लागून आमी जितली ताचे बरोबर रावतल्या तितली आमकांय समजणी मेळटली. कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक रिस्पॉन्स दिवंक जाय पळय तो. ती जोत्तान येतात, कितें म्हणटात, हाका ही विवेक बुद्धी आमकां मेळटली. आनी कोण दिता ती? जेजू आमचे सोबे आसा तो. पूण ताचो पवित्र आत्मो आमकां हें सगळें शिकयतलो म्हणून जेजून आमकां सांगलां, शारोती पाठयतलो म्हणून. ताका लागून आमी भिवंक फावना. तर आमी पळयता पयले वाचपान पावलू आनी हेर कशे समुद्राक थान दुसऱ्या गांवांनी वतात, फिलिपेक म्हणून. आनी थिचोच ते गांवांत न्हू पूण भायर जंयसर जमतालो थिचोच ती बायलो येतात आनी तांकां ते देवाची खबर सांगतात. जेजूचें जिवीत कशें आसलेलें तें तांकां कळीत करतात. आनी ती एक बायल थंयसर आसलेली पळय लिडिया, ती पवित्र आत्म्यान भरोन आपलें जिवीत तें जेजूक भेटयता. पूण पळय आतां ती कितें म्हणटा, तुमी म्हणयारी न्हय, तुमी आमचे घरा येवंकूच जाय, कित्याक तुमचो परामर्श आमी करतले हांव म्हणटा ती तांकां आपणागेर व्हरता. हे भाशेन तुमी सगळीं जाणां आमकांय तेच भाशेन मदत करतात. न्हयच आमचे पासत पूण हें सगळें चलोवच्या पासत. आनी हें सगळें संवसाराक घडटा कित्याक देवूच हें सगळें करून घेता. आनी आमी आमचे पासत न्हय, आमी तुमचे पासत, तुमी म्हजे पासत, आमचे पासत. हे भाशेन आमचें सगळें काम आनी कारबार फुडें वता. तर आमी देवाक दिनवासया. आनी आयज ह्या वेळार आमी जेजूच्या सांगाता रावून भितरल्यान ताचो पवित्र आत्मो कशे भाशेन आमकां प्रेरणा दिता ताका आमी हाजीर जावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशे उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयसर तान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता आनी सुस्कार आमी तकलेसान पांय मेरेन भायर काडटा. हे परी तर आमी सुस्कार घेत जाल्यार आमची सावध भलायकी बरी जावंक जाय. तितलेंच न्हय पूण आमी सगळींच जागृत जावंक लागतले हांव. कित्याक आमी जेजून बरोन येता आनी जेजू सोबें ताच्या नांवान सगळें भायर काडून ताचें दोत्ता हांव. तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून आपल्या रोगतान आमकां बरें पळय तें अदीक बरें दिता. आनी हे परी प्रत्येक वेळा आमी ताका तर हाजीर जायत जाल्यार हें सगळें अणभवून आमी खुशाल जियेतले हांव. पूण आमी चडशीं आमच्याच मनांनी आसा आनी आमचो दुबाव चड आसता आनी आमी तें सत मानिना. पूण सत मानीत तर हें सगळें आमकां घडोवन आमी बरे भाशेन जियेतले हांव. सावध भलायकी आमची बरी आसतली आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत आमी जियेतले हांव. आनी हातून खरी धादोसकाय आसा. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू आर्गान दिनवास तुका.